जे शॉक येवपाच्या घडणुकांनी लायनमॅनाक मरण आयला तांचे चौकशीचो आदेश दिला। जो कोण दोशी आसतलो ताचेर कारवाय जातली अशें सांगतना मंत्री सुदीन ढवळीकरान लायनमॅन आनी इंजिनियरांक सल्लो दिला। तो म्हणल्यार हाचे फुडें बॉडी किट घालूनच तांणी काम करचें। लायनमॅन असिस्टंट लायनमॅन हांकां स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिल्या की जेन्ना कामार वता तेन्ना प्रत्येकान जे कीट आसा बॉडी कीट तें घालपाक जाय आनी तें कंपल्सरी आसा। नाजाल्यार ती जबाबदारी तांची आसतली। तांणी एक लक्षात दवरपाक जाय की अशें काम करता आसतना तांकांय घरा तांचे भाव भयणी रावता म्हणून हें लक्षात दवरपाक जाय। दुसरी गोश्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ही जें काम ते करता आसतना जो करंट बंद करपाक जाय एसटी किंवा एसी तो बंद केल्या नंतर सादारण 15 मिनटां वयची पडटा आनी त्या नंतर तातूंतल्यान जो हें पास जावपाचो आसता तो जाले नंतर तें काम करपाक जाय। ताचीच एक हे म्हणटा आज ह्या खातीरूच सगळे कडेन जे मेजर प्रॉब्लेम जे आसा ते अंडरग्रावंड केबलिंगान चालू केल्ले आसा आनी ताका लागून कितलेशेच कमी प्रॉब्लेम। गोंयांत जायते कडेन अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा आनी फुडाराक खंय खंय अंडरग्रावंड केबलिंगाचो प्लॅन आसा ताची माहिती मंत्री ढवळीकरान दिली। केबलिंग कुंकळ्ळी आनी पाड्डे केपें ह्या भागात आसा शिंदे फावटी आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग जें आसा तें पर्वरी आसतलें उरिल्ले मतदारसंघात सावड्डे चालू करता आमी त्या नंतर वाळपय आनी हांगा पर्ये मतदारसंघात चालू करता आनी ताजें काम येता ते म्हयन्यात चालू। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।